सावंत सरकारच्या पहिल्या पावंड्या वयल्या मंत्रिमंडळ सोपूतविधी उपरांत उरिल्ल्या 3 मंत्रिपदां खातीर उरिल्ल्या 3 आमदारांची गटबाजी सुरू जाल्या। देखून ही मंत्रिपदां कोणाक दिवची हे आवाहन सावंत सरकारा सामकार आसा। पहिल्या पावण्यार प्रमोद सावंता वांगडा हेर 8 जणांनी मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो। उरिल्ल्या 3 मंत्रिपदा खातीर आता हेर आमदारांची सर्त चालू जाल्या, वट्ट 16 जणांची। जातूंत मुखेलपणान बिनशर्त तेको दिल्लो मोगोचो सुदीन ढवळीकार, अपक्ष आमदार रेजिनाल्ड आनी सांगेचो सुभाष फळदेसाय या 3 जणांची नावां मुखार येता। जेन्ना आमचे माननीय होम मिनिस्टर युनियन अमित शहाजीन म्हाका कॉल केलो तेन्ना इमिडिएटली विदीन 2 आवर्स जे सपोर्ट तांकां अनकंडिशनल दिवपाक जाय आशिल्लें हांवें आनी जी कारोलकरान आनी आमचे पार्टी अध्यक्षान तें तांकां पत्रां आमी पावयलां। मिल चुका है निर्दलियों का और महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी का, तो अब विश्वास मत भी हासिल होना वो एक औपचारिकता मात्र है। हाँ जी बिल्कुल, और हमारे साथ ये सब लोग रहेंगे और आगे में एक्सपेंशन में हम इन लोगों को भी अकोमोडेट करेंगे। मोगोपाच्या तेक्याक भाजपाच्या चडशा आमदारांचो पयली सावनूच विरोध आशिल्लो खरो, मात फडणवीसाच्या ह्या वक्तव्या उपरांत जर मंत्रीपद मोगो कडेन गेले जाल्यार हो विरोध आनिकूय खर जातलो। You are fear of that? No, it has happened. History will. I don't want history to repeat itself. That's what I'm trying to say. So I am saying what is going. Let us be a part of the family. So let us not have this difference at all. You want to so much. You want to be a part of the government. Come and merge yourself, no? Otherwise, also your party is dying. सांगे वाठारात लेगीत पहिल्या पावण्यार सुभाष फळदेसायाक मंत्रिपदात वाटो दिवंक नाशिल्ल्यान भाजपा कार्यकर्त्यांची नाराजी वाडल्या। आयज आमकां दिसलें की आयज शपथविधी भितर सांग्याचो आस्पाव आसतलो हें आमकां सगळ्यांक दिसलें आनी त्या उमेदीन सगळे सांग्याचे कार्यकर्ते नेटान आयज सगळे स्वेरिंगाक गेल्ले, पूण सगळ्या कार्यकर्त्यांची सामकी निराशा जाली। कारण खुबश्या जाणांची अपेक्षा आसली, आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसली की 5 टर्म फाटले 5 टर्म जाले सांगे मतदारसंघात भाजपचो आमदार निवडून येता आनीक आमकां 5 पावटी मिनिस्ट्री मेळना जाल्यार खऱ्यांनीच हो सांग्याचेर सामको अन्याय आमकां सगळ्यांक दिसपाक लागलो कडेन आसा। इतलेच न्हय तर भाजपांतल्यान वेचून आयिल्ल्या 2 अस्तुऱ्यांचो तांच्या घरकाराक मंत्रिपदां मेळिल्ल्यान मंत्रिमंडळात आस्पाव आसतलो काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न उप्रासता। एकूणच मंत्रिपदा वयल्यान भाजपा अंतर्गत आशिल्ले हे वाद मिटोवपाचें आव्हान भाजपाच्या फुडाऱ्यां मुखार आशिल्ल्यान मंत्रिमंडळ विस्तारात 2 म्हयन्यां परस चड कळाव जावपाची शक्यता आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।